नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनेरी हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडा परमळू हे कार्यक्रमांतू आज आमगे वर्षी आसाची सोयरी आमगेल कुमटेचे शोभाताई मुजुमदार. नमस्कार शोभा. तुम्ही एक फिजिकल एज्युकेशन टीचर म्हणून कार्यरत आशिल्ले, आता रिटायर्ड. सो तुमगेल एक सामसो परिचय हांव हांगा करून दिता. 1956 म्हळ्यार 1956 तुमगेल सिरसीन जन्म जालो. ताच नंतर प्रायमरी, हायस्कूल अशी कॉलेज शिक्षण ते सुद्धा अंकोलेंतू जालें. BPEd धारवाडांत जालें. 1975-76 म्हळ्यार 1975-76 तुमकां खो युनिव्हर्सिटी ब्ल्यू म्हणून सिलेक्ट जालें. 1978 म्हळ्यार 1978 तेन्ना तुमगेल विवाह जालो भट्ट हांचे बरोबर. तर त्याच नंतर तुमी विवाहा नंतर 1983 म्हळ्यार 1983 कुमटेचे प्रख्यात गिप गर्ल्स हायस्कुलांत फिजिकल एज्युकेशन टीचर म्हणून जॉईन जाले. आणि 2016 म्हळ्यार 2016 निवृत्त जाले. 33 वर्ष थंय तुमी सेव दिली. आतां गिप हायस्कुलाचे अनेक शाखा गिप इंग्लिश मिडियम स्कूल कुमटा हांतू मुख्याध्यापिका जावन तुमी कार्यरत आसात. तांगे बरशी उलयता आशिल्लो आनी बाकी परिचय आमी करून घेवया. नमस्कार शोभाते. अनेक म्हणता. तर म्हाका एक विचारचें आशिल्लें, तुमी एक पदवी घेतली, एक डिग्री घेतली, त्याच नंतर सुद्धा तुमकां BPEd करका अशें कित्याक दिसलें? आमगेर म्हण समल्यार मध्यम वर्ग फॅमिली आमगेले. एकट्यान जोडका 4 लोकांक खावका असं नमून आशिल्लें. म्हगेले बाप्पा पोस्टल डिपार्टमेंट. तेन्ना पोस्टल डिपार्टमेंटा भितर पगार अगदी कमी आशिल्ले. एकट्यान जोडका 4-5 लोकांक खावका, तांगेलें शिक्षण जावका, कपडे लत्ते, भाड्या घर अशें करून ना आमकां कसले सुविधा जावंक आशिल्ली पळय तेन्ना कसलें मेळना आमकां. जाल्यार कितें आमच्या बाप्पान 2 फूल आमकां जेवण सकाळी सांजे रात्री जेवणाक एक प्रॉब्लेम नाशिल्लें. आनी मेन म्हळ्यार शिक्षण आमकां कितले गरीबपण आसल्यार बी बाप्पान आनी अम्मान आमकां शिक्षण दिवंगेन मुखार हाडलें. तशें करून म्हाका केन्ना दिसता आशिल्लें हांव बी कसलें तरी आम बाप्पाक मदत करता म्हण अशें दिसता आशिल्लें. तेन्ना बरी BA जाल्यार कोणी नोकरी दिनाशिल्ले. आमी खंय तर वचूंक कोणाले अंडर काम करा म्हळ्यार तेन्ना बायल पोरान 50-60 वर्सां फाटले पंचायती आमी सांगचें भायर वचना, बायल पोरान खंय नोकरी करचना असो लोटू परिस्थिती वातावरणा भितर आमकां बाप्पान ग्रॅज्युएशन केल्यार बी BPEd केल्यार भारी कश्ट तो बायलांक. दादल्यांक चलता, बायलांक अगदी कश्ट म्हळ्यार बी ते कश्ट कोण करनात पळय. हांव ते करना साधन करून एक जॉब करता तशी म्हगेले आम बाप्पाक बेगीन मदत करता म्हणलें म्हाका मस्त उमेद आशिल्लें. तशें करून हांव BPEडाक हट करून गेल्या म्हण की गेल्ले नंतर कळ्ळें म्हाका की हें कितलें कश्टा काम म्हणून. जाल्यार एक म्हळ्यार म्हगेलें एडवांटेज हांव हायस्कुला व्हरू कॉलेजा आसल्यार बी हांव एक स्पोर्ट्समॅन आशिल्लें. खो खो खेळत आशिल्लें, वॉलीबॉल खेळत आशिल्लें, थ्रो बॉल खेळत आशिल्लें, चेस एक कळनाशिल्लें म्हाका. म्हळ्यार माथ्याक मस्त त्रास जाता तो आलोचन करून खेळका तितलें इंटेलिजन्स म्हगेले कडेन ना. आनी मिक्स डबल्स, सिंगल्स, टेबल टेनीस प्लेयर हांव. तेन्ना धरगेर म्हाका स्पोर्ट्साचें हायस्कुलांत बी स्पोर्ट्सांत आशिल्लें, कॉलेजा आसतना बी स्पोर्ट्सा आशिल्लें. अशें म्हणून ते फिजिकल एज्युकेशन म्हळ्यार मेनली ग्रावंडार जास्ती काम करता कळना. तशें करून म्हाका कितले धांवू कितले खेळू म्हाका पुरवण जायनाशिल्लें. जाल्यार येता म्हळ्यार मस्त सकाळ सांज पर्यंत ग्रावंडार उरचें आशिल्लें. तेन्ना पांय मस्त दुखता आशिल्ले. मागीर तेन्ना दिसता आशिल्लें देवा हांव कसल्या घुसलें म्हणून. जाल्यार हांव आम बाप्पा कडेन हट करून घुशिरा वयल्यान कशी तरेन हे कोर्स कंप्लीट करताच म्हणलें एक जिद्दार हांव कंप्लीट केलें. आनी तेन्ना बायल पोर बी रेर म्हळ्यार आमगेले मल्ल सज्जन व्यायामशाला हे फिजिकल एज्युकेशन कॉलेजा भितर आमगेल्या बॅचा भितर 3 बायल पोर आशिल्ले. बाकी ಒಟ್ಟು दादले पोर. कित्याक की म्हळ्यार बायल पोर ते कोर्साक वचनाशिल्ले, हेवी पडता आशिल्लें म्हणून. तांणी दोगलो फ्रेंड्स म्हगेले बाकी 2 लेडीज आशिल्ले पळय तांणी गदगच्यान आयिल्ले. तांकां म्हळ्यार BSc शिकले, तांकां खंय जॉब मेळना म्हणून कर खरनाका एक BPEd पूण करया म्हण आयले तांणी. आयल्यार तांकां स्पोर्ट्सांत भाग घेवन खबर ना कॉलेजा आसतना. तांणी एक पटी धांवन येवंक रूमांत आयल्यार
फुगल्या म्हणकी पाय दोन्ही सुजून पडतशिले त्या नमनीन त्रास जाता तितले त्रास म्हाका जालो ना कित्याक म्हळ्यार टोटली हांव पयलीं एक स्पोर्ट्समॅन आशिल्लो वयलो ना म्हाका काय तितलें हेवीशें दिसलें ना. तुमगेन परिचय दिवंक जाल्यार हांव सांगलें तुमी युनिवर्सिटीन तूं खो खो ब्ल्यू हय मेळाला ते म्हाका दिसता 45 वर्सां म्हाका शिकता पळय हय हय तेन्ना तुमी आतां सांगिल्ल्या प्रकारान चिल्ल्यो कसल्यान तो जास्त भागवयसू आशिल्लो तर ताची प्रेरणा कशी मेळ्ळी तुमकां? कसं बीपेड करच्याक नाही बीपीएडाचे तुम्ही सांगल्यात हय हे खो खो तुमी युनिवर्सिटी ब्ल्यू युनिवर्सिटी स्पोर्ट्स आवड आशिल्ली हय आवड तशें म्हणलें ते युनिवर्सिटी ब्लू जावची बी आजकाल कसं जालें पळय ब्लू वट्टू पळय इजिली जाता तेन्ना वट्टू आमी मस्त प्रयत्न करपा पडशिल्ले. आतां आमगेले कॉलेजात टीम वता दुसरे कॉलेजाचे वट्टू टीम घेवन वतात न्ही तेन्ना लास्ट डे कसं करता की म्हणजे युनिवर्सिटी सिलेक्शन म्हणून एक वेगळे दिवस दवरतशिल्ले तांणी तेन्ना खंयचे खंयचे पोर पळय भाग घेता पळय तांणी प्रत्येक स्कील एकट्यान कॉलेजाच्यान एकट्यान न्ही वट्टू फिजिकल डायरेक्टर्सान बसून घेवन सिलेक्शन करचें. हे चली कशी शिकता कशी टॅक्नीक सारके कळटा ते स्पोर्ट्साचे ते वट्टू कीन ऑब्जर्वेशन उरतशिल्ले तेन्ना तातूंत भितर आमगेले कॉलेज उरतशिल्ले गुलबर्गा कॉलेज बी उरतशिल्ले किंवा धारवाड युनिवर्सिटीक टॅग केल्ले कितले कॉलेज आसा पळय वट्टू शाळेचे एक 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 मेळून टीम करतशिल्ले ते ताका सिलेक्शन बोर्ड उरतशिल्लो वेगळो. तुमगे लग्न 1978 म्हणजे 78 जालें तुमकां 2 चेडूं आनी ताचे नंतर तुमी 83 कसकी कामां जॉइन जाल्या म्हणल्यार ती चेडूं सानो उरतली काम हे आनी तेन्ना आतांच्या म्हणके प्ले स्कूल बी ना काही ना थंय सोडून येवया म्हणून तर ते कशी तुमी मॅनेज केलें? म्हाका म्हळ्यार जॉब लग्न जावची शिकली तशी जॉब मेळना करची उमेद आशिल्लें आम बापाक हेल्प करता म्हण आशिल्लें जाल्यार नोकरी मेळना. मागीर कसं जालें 78 लग्न जालें नंतर म्हगेले घोव एअरफोर्स आशिल्ले तांणी पयले थंय 15 वर्सां सर्वीस करून रिटायर्ड जावंक घेना कुमटे आयले तेन्ना तांकां कसं केलें की म्हळ्यार एक्स सर्वीसमॅन आशिल्ले लोकांक डायरेक्ट सिलेक्शन जॉबाक थंय सिंडिकेट बँक जालें तांकां सिलेक्शन जालें अंबिका नगर फर्स्ट अपॉयंटमेंट जालें तशी मागीर म्हगेलें लग्न जालें. हांव नोकरी करची की बापाल बेगीन भार कमी करता 4 बायल पोर आसात आमी एकट्याक खाली करता पळय अशें म्हणून हांव आनीक ते नोकरी बद्दल मातशें वायट करचें गेलें ना. लग्न जाल्यार एकट्याकपणी खर्च उरता न्ही म्हळ्यार एक इंटेन्शनान लग्न जालें थंय एप्लिकेशन घालतेर उरलें खंय तरी 1-2 कडेन मेळ्ळ्यार बी ते आउट ऑफ तालुका नाल्यार आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट तेन्ना म्हगेलें मागेलें एक हें म्हळ्यार म्हगेलें पुतान ल्हान आसतना म्हळ्यार SSLC जाली तशी एअरफोर्साक वशिल्लें 15 वर्स थंय सर्वीस केलो. आतां न्ही घोवान एक कडेन बायलीन एक कडेन उर घेना ते नोकरी करचे कोणा खातीर गांव आतां म्हणल्यार मात्र करचें हाडणारे नाल्यार धांडी नाका म्हणून स्ट्रॉंगली बसली ती अशें म्हणून हांव आश बी सोडलें. म्हळ्यार एक खंयची म्हगेले आईले बापाले हें की म्हगेले पूर्व जन्मा पुण्य कसं की बरें आशिल्लें म्हगेले घोवाक अंकोला ट्रान्सफर जावच्याक गिफ्ट गर्ल्स हायस्कुला भितर वेकन्सी आसा लेडी PE टिचर तांगेले वर्डिंग तशी लेडी PE टिचर गर्ल्स स्कुलाक शिकोवच्या जाय म्हणून एक कॉल फॉर केलें. थंय अंबिका नगरच्यान एप्लिकेशन हांव कुमटे घालें आनी वट्टू पोटली बांदून अंकोलेक आयलें. अंकोले आयिल्ले थोडे दिवसान रिटन टेस्टा आपयलें. रिटन टेस्टा भितर सिलेक्शन जालें तशी इंटरव्यू जालें तातूंत भितर म्हगेली एक बेनिफीट म्हळ्यार BA BPEड जाल्ले लोकांक घालका म्हणलें तातूंत भितर 2 सीट आयिल्ले बाकी वट्टू CPEड म्हळ्यार आफ्टर SSLC घालचें BPEड म्हळ्यार आफ्टर ग्रॅज्युएशन BA जाले नंतर घालचें. ते BPEडा भितर 2 लेडीज आशिल्ले एक होन्नावरच्यान आयिल्ली एक हांव. म्हाका बेनिफीट जास्त कित्याक मेळ्ळें की म्हळ्यार हांव युनिवर्सिटी ब्लू इन खो खो आशिल्लें तें एक म्हगेलें एडिशनल पॉयंट आशिल्लें ताजे वयल्यान म्हाका सिलेक्शन जालें. तेन्ना म्हगेलें चेडूं सान्ना म्हगेलें दुसरे चलीक 26 वर्सां म्हगेले माये कडेन कांय करचें जायनाशिल्लें. म्हगेल्या आईन कसं म्हळें तूं जॉबाक घुसचें आसल्यार घुस तुगेले दुवेक काय पळोवंक येता. ताका फर्स्ट स्टँडर्डाक शाळेक घालता जाल्यार हांव कुमटे घेवन आयलें. तितले वर्स पर्यंत म्हगेल्या आईन बापान म्हगेले धाकटे भयणीन भावान वट्टू म्हगेले चेडवांक राखल्या म्हणके राखल्या ताजे खातीर हांव म्हगेल्या कुळाराक जन्मभर ऋणा भितर आसा. आतां पळय तुमी आमी शाळे वता आसतना किंवा आमगेले आजूबाजूच खंयचे शाळेक फिजिकल एज्युकेशना टीचर म्हळ्यार एक जेंट्स उरता दादले उरता
सो चिल्ल्यांक बेगीन कसले एक विशय उलोवच्याक तेन्ना संकोच दिसतशिलो. खरंच आतां तुमगे स्कुलान तुमी लेडी टीचर उरच्या देखून चेडू आनी गर्ल्स स्कूल हय. चेडू तुमगेले भारी फ्री जावन आशिल्ले की कितें? फ्री बी उरतशिल्लें तितलें भितशिल्लें म्हाका. हो. कित्याक की म्हळ्यार म्हाका मेन म्हळ्यार शाळेंत शिस्त उरच्या जाय. पी टीचर कशी शिस्तान उरता पळय ते शाळा शिस्तान उरता म्हणल्यार एक प्रोवर्ब म्हणल्यार म्हण कितें कळना. तशें करून म्हाका युनिफॉर्म घाल्यार करेक्ट युनिफॉर्म नीटनेस उरच्या जाय. फांती बी तशी म्हळ्यार कशी कशी शाळें येवचें न्हय, नीटनेस उरच्या जाय आनी गलाट मारचें न्हय येना पडना. बाकी वेळार कशी उलोवपा पळय तांगले फ्रेंडली उलोवचे वेळार उलयत आशिल्ले. खंय खंय स्ट्रिक्ट करता पळय थंय स्ट्रिक्ट जावकाच अशें म्हगेलें इंटेंशन आशिल्लें. आनी मस्ट एंड शूड प्रेयराक येवका. कित्याक म्हळ्यार शाळे भितर प्रेयराक हांव बी उरतशिल्लें स्वता, दुसऱ्यांक सांगचें न्हय, हांव बी उरतशिल्लें. तशें करून म्हाका प्रती एक पोर बी प्रेयर चुकचें ना. कित्याक म्हळ्यार प्रेयर केल्यार सकाळीं उठून मन शांत जातशिल्लें कळना. आनी शिकयल्ले कसले विशय आसा पळय ते माथ्या वच्चाक इजी जाता. ताका मागीर डिसिप्लीन म्हळ्यार डिसिप्लीन. आतां जालें तर कितली की पोर म्हाका मस्त याद करतात. इतले न्हय तांगे चेडूंक सांगतात ಇವರು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಟೀಚರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತುಂಟು, ನಾವು ಹೆದರ್ತಿದ್ರು म्हणतात. पोरांक आपणाल्या पोरांक सांगतात अशें. म्हळ्यार मातशें बडूंक येवन तांकां हांवें पनिशमेंट दिवन शिक्षा दिवचें ना. जाल्यार हे म्हगेल नीटनेस जावका. नाजाल्यार हांव जोर करतलें चेडवांक. 2 पांती वयर बांदूंक येवका म्हळ्यार वयर बांदूंक येवकाच. एक्सरसाइज करच्याक बेजारचे, आळस करचे आणि पी क्लासा वेळार ओगी पाय दुखता, हात दुखता म्हणून बसचे म्हणून थोडे चेडू उरतात हय. तांकां कशी हँडल करता तुमी? आतां फिजिकल एज्युकेशन म्हण सांगल्यार शेनवार दिवस सकाळीं मास ड्रील उरतशिल्लें. तेन्ना म्हगेलें स्टँडींग इन्स्ट्रक्शन कसं की म्हळ्यार कोणाक अनारोग्य आसा तांणी वरांडार बसचें, ऑब्जर्वेशन करचें. ते खंय बोटां लॅग करता ते चेडूं मात्र उरतशिल्लें, कोणी फाल्स उलयनाशिल्लें, करतशिल्लें ताणें. ताजे भायर लेझीम शिकयतशिल्लो, डंबेल्स, लेझीम, काटी, निशाणे, देशभक्ती गीते, पेट्रिऑटीक सॉंग्स, योगा. ताजे भायर आमकां फिजिकल एज्युकेशन म्हणून एक बूक प्रिस्क्रायब केल्ली गव्हर्मेंटान. तातूंत भितर फेल जाल्यार फेल, ताजी एग्जाम बी करतशिल्ले आमी. म्हळ्यार थियरी बरोबर प्रॅक्टिकल बी आशिल्लें. ते सोडून हांव आशिल्लें तेन्ना आमगेले शाळे वॉलीबॉल टिमा भितर डिविजन लेवल पर्यंत गेल्या. डिस्ट्रिक्ट जालें, तालुका तर जालेच, डिस्ट्रिक्ट डिविजन लेवल पर्यंत गेल्या. एक वैभवी भंडारी म्हणलें एक चली आशिल्लें, ते नॅशनल लेवला पर्यंत गेल्या. जावलीन, शॉर्टपट आनी डिस्क. तागेले बापूय बी ताका बरें ट्रेनींग दिता आशिल्लो. जाल्यार आमगे शाळेंत बी ताका मस्त ताका हें दिलें, प्रोत्साह दिलें. इतलें न्हय गरीब आशिल्लें ताणें. नॅशनल लेवला वचचे वेळार वट्ट आमगे टिचर्सान वट्ट कोन्न दिला पयशे. दूर दूर वचकांनी कसले फॅसिलिटीज मेळका जाल्यार त्या पोरा वच्चा जायना. पण आपण आमी तागेले भविश्य बरें जावका म्हणल्यार जे इंटेंशनान वट्ट लोकांक पयशे बी दिवन हाडलेले आसा. म्हळ्यार म्हाका आनी मार्चिंग उरतशिल्लें. केन्ना जानेवारी 26 मार्चिंग कॉम्पिटिशन महात्मा गांधी क्रिडांगण कुमटा भितर. तेन्ना आमगेले शाळे मस्त वर्स फर्स्ट आयले. इवन लेझीम बी तशी देशभक्ती गीते वयर लेझीम शिकयतशिल्ले आमी. रोटरी क्लबाच्यान, लायन्स क्लबाच्यान करचे ते. तातूंत भितर बी हय मस्त वर्स आमगेले वेगवेगळे आकार करगेन, वेगवेगळे स्टांजाक वेगवेगळे हात करगेन आमगेले टीचर चेडूबान मस्त काम केलें. ते बी केन्ना शिकोवचे क्लास अवर्सा वेळार न्हय, बिफोर स्कूल अवर्स, आफ्टर स्कूल अवर्स. शेनवार आयतार रज म्हण बी पळोवचें ना, पोरांक आपोवचें आनी तांगेले बरोबर हांव प्रॅक्टीस घेवचें आशिल्लें. तशें करून म्हाका 33 years आनी 3 months हांव थंय सर्वीस केलें. थंय समज सर्वीस केल्या म्हणलें एक समाधान म्हाका आसा. आनी हांव शिकयलें कितलीं की पोरां खंय 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 पावल्यात. केन्ना तर मेळ्ळ्यार तांणी आमकां गुर्त धरून उलयतात. आमकां गुर्त मेळना, तेन्ना वट्ट युनिफॉर्मार येयले उरतात न्ही, तेन्ना गुर्त धरतात. आफ्टर स्कूल आमकां हे गुर्त मेळना. तुमकां डिस्ट्रिक्ट लेवल बेस्ट शिक्षकी म्हणून एक अवॉर्ड मेळ्ळा. मेळ्ळा हय. तांचे अनुभव, तांचे तुमकां आनंद जाल्लो शेअर करा. ते म्हळ्यार डिस्ट्रिक्ट लेवल एक एक तालुक्याक एक एक सब्जेक्टाक टिचर्स दिवका म्हणून ते ठराव केल्ले आशिल्ले. हांव रिटायर जावच्या वर्साक ते अचानक म्हाका मेळ्ळें म्हणून म्हाका ते हाजे भायर वचचें, हांवें वेदिके वयर रावचें, भाशण करचें, हे म्हगेले प्रिंसिपल्स अगेन्स्ट हे. हांव केन्ना वेदिके वयर भाशण करच्याक ओपूनच येना. हांव आजरी पर्यंत आमगे शाळे भितर वेदिके वयर गेल्यार रिजल्ट वचच्याक नाजाल्यार
गॅदरिंगा वेळार ಒಟ್ಟು लोकाले चेडू बाले प्रायज लिस्ट वाचचे आमगेर शाळे भितर संचयिका म्हण आशिल्ले संचयिका दिनाचरणे म्हण करता आशिल्ले म्हळ्यार ल्हान आसतना चेडूवांक बायल पोरणे उळताय करका ताजे वयर आशिल्ले ते तांणी म्हयन्याक अमके इतले पयशे आवयल्याक मागूंक हाडचे ताका वेगळे पासबूक करता आशिल्ले ते पासबुका एंट्री करून दिवचे SSLC जाले नंतर शाळा सुटून वचताना तो एमावंट कोण तांकां दितशिल्ले तेन्ना आमी तेन्ना ताजे वेगळे संचयिका दिनाचरणे म्हण करता आशिल्ले एमावंटा प्रकार कॅटेगरी करचे 4,000 3,000 2,000 ते हजारा लेखान तांकां इंट्रस्ट कितले मेळत पळय ताजे तांकां कसले तर मोमेंटो हाडून दिवचे आशिल्ले ते लिस्ट वाचचे असल सोडल्यार भाशण करचे विशय घेवचे असल नाचना आशिल्ले खंय की एक केन्ना म्हळ्यार बी एक पासोपट्टी केल्या कितके जाल्यार म्हाका ते वेदिके आवडना म्हाका बसचे जावं भाशण करचें आवडना काम दिया काम करच्याक खुशी म्हाका सोडल्यार हे वट्टू कसले नाकाच म्हाका कोविड काळांतू तुम्ही सुमार इतले कुटुंबांक गरीब कुटुंबाक मदत केल्या म्हणून हांव आयकलें ते कसं मदत केली कसं म्हण सगळ्यार अशी घरा कडेन सुमार लोकांना आमगेर एरिया म्हळ्यार अशें आसा की म्हळ्यार दुसऱ्या घराक काम करताले बायल जास्ती थंय हे कोविडा वेळार कसं केलें की म्हळ्यार वट्टू लोक भिले हे कामाच्याकांनी भितर घेतात आमकांनी कोविड जाल्यार कसं करचें तांगेले सहज सायकोलॉजी न्ही ते म्हण ह्या लोकांक कामां ना जालें पाप तेन्ना म्हाका अशी घरा भितर बशिल्ले तेन्ना दिसलें आमी बी पळय गरीबपण काणयेन वयर येयले लोक आमी कळना तांगेली परिस्थिती आतां कशी जाल्ली उरतले तांकां कसलें फूल दिवचें जायना जाल्यार बी एक पाकळी दिवया म्हण अशें मत आयलें म्हाका एक 50 फॅमिलीक सादारण एक 5 kg तांदूळ गोड साखर शाबू आनी कसं जालें वर्थ ₹1,000 एक घराक 1,000 मेगेले अंदाजा वयर 50 घराक दिले ते आपूण घेवन दिले हांवें मागीर त्या नंतर 2021 बी तेच सेम जालें तेन्ना हांव कसं केलें की म्हळ्यार अगदी बॅडली इन नीड ऑफ तांकां पळयतले कोणी ना एक सुरे उरतले म्हणतारे उरतले दुसरे फॅमिलीक हांव ते म्हाका दिसता तुमगेले पांडुरंग हॉटेलात त्या वटच्यान वचूंक घेना रिक्षार भर घेना तेन्ना बी तितले दिले हांवें एक 40-45 घराक दिले पाप तांणी येवंक घेवंक घेना पायपणीन गेले म्हळ्यार म्हाका ते तांगे लागीं हें करका म्हण न्ही एप्रिशिएट करून घेवका म्हण उद्देश न्ही गरीबपण न्ही पाप उरू आमकां देवान एक दिवची तसले परिस्थिती आमकां देवान क्रिएट केल्या पळय म्हणा पडना आशिल्ल्या भितर थोडे तांकां बी दिवचे अशें म्हणलें एक इंटेन्शनान दिलें आनी खंय आयकतशिल्लें उर कित कोट्रू इवर कित कोट्रू म्हणलें आयकलें हांवें आमगेल्याक बी दिवचें जायना कित्याक देवान ताकद दिलें न्ही तेन्ना दिवचें ना आशिल्लें तर आमी बी तांगेल्या म्हणचे मागच्या वचचें मागीर हयकी पळय अशें जालें मारी एक काम शक्य असेल ते आम्ही घरचे हे तुमगेले एक बरे विचार आता तुम्ही थंय 33 इयर्स जॉब कर न्हू फिजिकल एज्युकेशन टीचर म्हणून आता तुम्ही हेडमिस्ट्रेस म्हणून करता टोटल दोन्ही विंगड काम विंगडच हय तर आता हे कामाचो अनुभव कशी हे कामाचो अनुभव म्हळ्यार हांव काय आमगेले चेडूवाले शाळे वच्ची नाशिल्ले चेडू कशी वागतात म्हण खबर ना ल्हानपणांत तांगेले आतां हे प्रायमरी भितर घुसले नंतर हांव अशी आलोचना करता म्हगेली पूत अशी आशिल्ली दिसता अशी करतशिल्ली दिसता शाळेंत ल्हान वय तेन्ना हांव पळयलें केन्ना हायस्कुला वचकल्यार म्हगेले दोनी चेडूं गिब हायस्कूल गिब गर्ल्स हायस्कूल शिकिल्ले चेडूं व्हड्ड जाल्ली उरतात तेन्ना हे ल्हान चेडूं आसा पळय ते तांगे ल्हानपण हांवें पळयलें ना शाळेचें आतां हांव गॅस करचें म्हगेलो चलो अशी वचशिल्ली दिसता अशी वचशिल्लो आनी अशी करतशिल्ली न्ही म्हण तांगेले बरोबर सकाळीं गेल्लेक म्हाका गोत उरता शाळेक घट भितर 4:30 जावन वता कशी वेळ वता म्हण कळना आनी हांव काय खंयचे विशय घेवचे ना बरी एडमिनिस्ट्रेशन मात्र करचें कसले प्रॉब्लेम्स जर चेडूं प्रायमरी चेडूं म्हळ्यार आनी प्रॉब्लेम्स क्रिएट करतलेच ताण चिमटले हाण मारले हाण पडले हाण गाय केले असल्या भितर उरता ते सुदारसूंक घेवन वचचें काम मेगेलें आतां 7 वर्सां त्याच इन्स्टिट्युशना भितर काम करतलें आसा आता इतले वर्ष काम केल्या नंतर तुमकां सुमार इतले बरे वायट अनुभव येता तातूंत एखादो बरोचे आणि एक बेगीन तुमकां बेजार जाल्ले अशे खंयचे अनुभव आसा बेजार मस्त आसा बेजार मस्त म्हळ्यार हायस्कूल आसतना कसले बेजार जालें ना म्हाका कित्याक म्हळ्यार आमकां ते खंयचे हें नाशिल्लें बर्डन कसलें नाशिल्लें आमगेलें काम करचें वचचें इतलें सोडल्यार बाकी कसलें उसाबर नाशिल्लें आमकां हांगा म्हळ्यार एडमिनिस्ट्रेशन न्ही आतां कसलें जाल्यार बी चेडूवान थंय मार घेवन थंय पडलें म्हळ्यार बी पेरंट्स धांवन येतात ನೀವೆಲ್ಲ ಇರುವುದೆಂತಕ್ಕೆ अशें विचारतात आतां एक क्लासात 50 पोर उरतात तांणी कितले म्हळ्यार ल्हान चेडूं होते तांणी झगडून घेतल्यार बी फाल्यां एक जातात आमी पेरंट्सान वचून झगडची न्हय थंय आयकनात नांव पळसूं देंतके शाळेगे
ನೀವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ आणि तशी एमर्जन्सी कसले असल्यार पयर तशी जाल्यार एक चल पडल्यार ताका डीप कट्ट जाले हांगा ताबडतोब रिक्षा केले गव्हर्मेंट आस्पत्री व्हेले 4 ताका टाकी घाली आनी ताबडतोब पेरंट्साक फोन केले पेरंट्सांक सांगचें कसं की म्हळ्यार तुमी ओटू कसले आसा की म्हण विचारतात मस्त म्हळ्यार पेरंट्स जाले मेन हे जाता म्हाका किरकीर जाता शाळे भितर नाजाल्यार टोटली म्हाका काय तितलें काय भितर एक्सपिरियन्स म्हणलें खंयचें ना जाल्यार कसं करचें सुदारसून वच्चें तो पोस्ट हेडमास्टर पोस्ट आसा पळय ते ಒಟ್ಟು लोकां लागीं प्लीज करचें जायना कळना ते शाळा समोर सुदारणा करण्यान वचका म्हळ्यार स्टाफांक बी मागीर स्ट्रिक्ट गायडन्स कसं की म्हणून ಒಟ್ಟು लोकांक प्रेयराक येवपाच कंपल्सरी खंय दिवसा प्रेयर येनात न्ही त्या दीस मागीर CL मार्क करून दवरता म्हणचे कित्याक म्हळ्यार आजकाल अशी जाल्या की चेडूं म्हळ्यार फाटी आमकां टिचर्सान मारले बडयले आमी घरा कडेन वचून सांगचें नाशिल्लें आतां चेडूं एकाक 2 करून वचून सांगतात आतां आमी टिचर्स जर प्रेयरा येना जाल्यार चेडूंक आमी प्रेयराक यो म्हण सांगचें आमकां रायट्स ना न्ही ताका हांव पेरंट्स टिचर्सांक पयलें सांगता आमी समज हांवें म्हण आसल्यार मात लोकांक सांगता नाल्यार सांगचें जायना आनी आजकाल आमकां टिचर्सांक कीन ऑब्जर्वेशन उरता चेडूं वाले तांणी घरा कडेन वचून सांगतात तेन्ना आमी कितले हुशारीन उरता हे ಒಟ್ಟು मागीर सदां डायलॉग शाळे भितर कायम सांगत उरता आनी म्हाका अशी करता म्हळ्यार न्ही तशी करचें जायना म्हळ्यार कशें तें मन केल्यार ಒಟ್ಟು जाता अशी म्हाका आनी आतां कोणी कसलें केलें ना म्हूण समजून घेया हांव पळय बाय हुक ऑर क्रूक कोणाक तर धर घेवन तें काम पुराय करून घेतलें अशें म्हगेलें इंटेंशन घरा घरचें काम उरूं तें परत शाळेचें काम उरूं आतां म्हाका कितली काम खरें हांव हायस्कुला आसन कसलें शिकलें ना क्लार्क काय न्ही हांव जाल्यार बी कंप्युटराचेर मस्त शिकलें हांव आनी आजकाल कसो जाल्यार की म्हळ्यार प्रति एक आमी ऑनलायनार करचें ರಾತ್ರಿಗೆ एक ಮೆಸೇಜ್ ಕಲ್ತಾತ ಆಮ್ಕ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯೊಳಗಾಗಿ BRCಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವುದು BO ಆಫೀಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವುದು कसं ಮುಟ್ಟಿಸುವುದು सकाळी वचून घे कंप्युटर ऑन कर ते ಒಟ್ಟು फाटलेच कसं म्हण पळोवंक घे ताणें विचारील कसं म्हण पळोवंक घे काण घेवन धांवडुका पडटा आमकां ते ಒಟ್ಟು शिकले हांव शिकले ना जाल्यार बी कळना डावटच न्ही ल्हान की व्हड की शिकचें म्हळ्यार आमी मर पर्यंत शिकचें उरता सांजचे डोळ्याक बी शिकचें उरता व्हड्डाल्याक बी शिकचें उरता तेन्ना हांव पळय बेधडक कसले बेजार करून घेना हांव सर ಇದು ಹೀಗೀಗೆ ಆಗದೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ म्हणटा आनी हांव नोट डावन करून घेता आनी हांव त्या शाळेक येवन प्रॅक्टिकली हांव करता तुम्ही सांगितलं अगदी खरं आहे मनुष्य वयान होड जाल की शिक्षण मस्त उरता हय तगेल बाकी उरता हय. दिवसा एक नवीन कसं शिकत करेक्ट करेक्ट हय तर आता तुमगेल हॉबीज कसले म्हगेल हॉबीज म्हळ्यार विशेष कसलें ना कोणी तर घरा बागलाक कसलें तर हेल्प जावपा म्हण आयिल्ली न्ही बेझिजक कांडीन सोडता कळना देवस्थानाचे उरूं नाल्यार स्पोर्ट्सा सिजन आशिल्लें तेन्ना वेगवेगळे शाळेक तांकां मस्त पयशे उरना तांकां दिवका म्हण दिसता पयशे उरना तेन्ना येतात म्हगेल्या जास्तीन जास्त ಪ್ರೈಮರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚೆ येतात ಬಾಯೋರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ಎಂತ ಬೇಕು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಮೊಮೆಂಟೋ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಶೀಲ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕೋ ಏನು ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೊಡಬೇಕೋ ಹೇಳ್ರಿ म्हणटा आनी दिता हांव ह्या वर्सान तो 4 शाळेक हांवें दिले अशी म्हळ्यार म्हाका दिवका म्हण दिसता आनीक दिवं म्हळ्यार म्हाका बी जायना आमी बी पळोवंक घेवका न्ही आमी उपाशीपणान लोकांक पोट भरयल्यार भितर अर्थ ना म्हाका बी म्हगेल चेडूं म्हणल्यार सापड कळना म्हाका चेडूंक म्हाका दिवची परिस्थिती ना आजरे पर्यंत असं म्हणून घे ना पुराय दान केल्यार मागीर हांव बी तांगे लायनीत रावपा पडटा मागीर अशें म्हगेलें इंटेंशन तुमगेल हे एक विचार अनुभवान उलोवचे अनुभवानच उलोवचें आम्ही आता एक तुले बरे बरे विचार शिकता अशी म्हाका दिसता तुम्ही आज हांगा येवन एक तुमगेले फिजिकल एज्युकेटर म्हणून जे अनुभव आसाची जो विचार आसा तो आमगे बरशी वांटून घेतलो त्या खातीर तुमकां अनेक अनेक धन्यवाद धन्यवाद आनी एक धन्यवाद तुमकां सांगता म्हळ्यार हांव सपना भितर बी येवजलें नाशिल्लें की वनीत येतले वनीत विचारतले म्हाका अशी अशी हे वेदिके म्हाका मेळटले म्हणगे ना हांव सपनात बी येवजलें ना हांव फस्ट ऑफ ऑल म्हाका सांगलें म्हाका वेदिका आवडना म्हण ताका हांव येना म्हण सांगिल्लें फस्टाक जाल्यार मस्त फोर्स केलो न्ही मागीर पळयल्या एक कसो म्हण एक्सपिरियन्स लायफा भितर हे आनी असो चान्स घेतलो ना जाल्यार म्हाका आनी मेळचें कश्ट म्हणगेन पळयल्या एक एक्सपिरियन्स म्हणगेन आयलें ताका तुमगेले हे विश्व कोंकणी हाका बी आनी तुमकां बी भयंकर धन्यवाद थँक्स कितले सांगल्यार बी कमीच म्हाका तुमगेले हे विशय न्ही केन्ना विसरना हांव
विश्व कोंकणीचे केंद्रानच ही सगळी व्यवस्था केल्या. त्यांनी केलेली हे व्यवस्थेकची तुमगेलो धन्यवाद होता. हे शोभाबाईन विश्व कोंकणी केंद्राक तांगेले एक आभार सांगिल असा. तो आभार घेऊन आम्ही सर्व वीक्षकांना आमगेलो हो कार्यक्रम चंद रितीन पळयल्या बद्दल तांकां बी अनेक आभार. धन्यवाद.